सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयची मिसाची भेटीत आयची मिसाची भेट आमी भेटयता देवाक दिन वाचून एलिशॉन कार्वालो आपल्या जल्माच्या दिसाक देवाक दिन वाचता ताचे बरोबर आमी देवाक दिन वाचुया आनी ताचे पासून मागुया. आयची ह्या मिसाची मांडावळ करता जिना पेंटा फोंडवे समुदाय तांचेर देवान आशिर्वाद घालूंक मागुया. आमची सगळी मागणी ह्या वेळार ओगी रावन देवा मुखार दवरुया. बो करून आमच्या देशा पासत मागुया, शेतकामत्यां पासत मागुया, आमच्या राज्या पासत मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भाव भयणींनो, आयज जावन आसा प्राचीत काळाचो दुसरो आयतार आनी हो आयतार पवित्र बालपणाक भेटयला. जेजून आपलो सोडवणेचो वावर बापाच्या उल्याक जाप दिवन आनी ताचे कशे प्रमाणे चलून शाती पावयलो. आपल्या जिवितान बापायच्याच उतराक मान दिवंक बापाक ताणें संतोश हाडलो. आयच्या सेवा धर्माचो विशय ताचे आयकात. जेजूची देखीन चलूंक आनी ताचें उतर आयकून बापाक संतोश हाडूंक आमकां उस्कायता. तर उक्त्या मनान आनी आयत्या काळजान जेजूचे आयकून आनी अशें बापायच्या काळजाक संतोश हाडटली ताची अपुरबायेची भुरगीं म्हूण दाखोळ करूंक वावुरया. आयज तेच बरोबर पवित्र बालपणाक भेटयलोलो आयतार आमी मनयता. पाप साहेबा खाला वावुरतली पवित्र बालपणाची संस्था भुरग्यां सवें मिशनरी म्हूण उपजोवंक आनी मिशनरी वावराक तेंको दिवंक वावुरता. आमच्या भुरग्यां सवें असलेच मिशनरी म्हूण आनी उरपा
दिसान दीस वाडूंक ती जेजूची हुर्बेवंत मिशनारां जावंक पावूंक ह्या पवित्र मिसाचे बलिदानान बापा लागीं मागुया. प्रिय भाव भयणीनो, देव बाप आपल्या पुताक आमचे पासत धाडटा आनी ताचें आयकूंक आमकां उलो मारता. आनी आयचो विशय ताचें आयकात. आमी जेजूचें आयकता गाय. जेजून आमकां पवित्र सभेंतल्यान शिकोवन दिल्या. ही पवित्र सभेची शिकोवण आमी आयकता गाय. आमकां जी कोण शिकयतात, जावं आमचे शिक्षक, आमचे संदेशकार, आमची आवय बापूय, आमची वडिलां, आमी तांचें आयकतात गाय. हे मिसाचे सुरवातेक देवा लागीं बोगसणे मागुया. सोम्या जेजू, बापाक तूं खालतो रावलोय आनी ताच्या काळजाक तुवें संतोश हाडलोय. तुजें उतर आयकूंक आनी बापाच्या काळजाक संतोश हाडूंक आमकां निर्मी. सोम्या काकुतकोर, क्रिस्ता जेजू, तूं ताचो आपुरबायेचो पूत म्हूण सुबे माजार पुरगटूंक बापाक आनंद भोगलो. आमी बापाच्यो आपुरबायेच्यो पूत धुवो म्हूण दाखोळ करूंक आमकां शिकय. क्रिस्ता काकुतकोर. सोम्या जेजू, आमा पातक्यां पासत कोश्ट मरण सोसूंक आनी अशें आमकां पातकांतलीं सोडूंक तूं राजी जालोय. तुजे पासत पातकाक पाट वळोन कुरपेचें जिवीत जिवंक आमकां आयती कर. सोम्या काकुतकोर. सूर पदवेदार देव आमची काकुत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. प्रार्थुया. मोहिमेवंत देवा, तुजो मोगाचो पूत जेजू तुजो सासणीक सोबद मनीस जावन न्हूच आपल्या उतरांनी पूण सगळ्या आपल्या कोरण्यांनी भोव कोन्न आपल्या कोश्टा मोरणान आनी पुनर्जिवनपणान तुज्या ओगणीत मोगाचो गूट ताणें उगडापो केलो. हें सोत आमचे मतीन खंचोवंक ताणें कोश्ट मरण सोंसचे आदीं तुवें ताका रुपांतर आयलो आनी ताका आयकूंक आमकां फरमायलें. तोरये तुजें सासणीक मोगाचें उतर घेवंक आमचीं मनां आनी काळजां आयतीं कर. आनी ह्या प्राचीत काळार आमचें पातकी सैम दोमावंक आनी जेजू बरोबर कोश्ट मरण सोंसून आमच्या रुपांतराक ओतरेकून रावूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणां. उत्पत्तीच्या पुस्तकावेलें वाचप. त्या दिसांनी देवान अब्राहमाची परिक्षा करून घेतली. ताणें ताका उलो मारलो, अब्राहम अब्राहम. ताणें जाप दिली, हो पळय हांगा आसा. देवान म्हणलें, इजाकाक तुज्या एकल्याच मोगाच्या पुताक घे आनी मोरयाच्या देसांत वच. थंय हांव तुका दाखयतलो त्या दोंगरार तूं ताचो यत्न करून भेटयतलो. ते बरोबर वाटेक लागले आनी देवान सांगलेल्या जाग्यार पावले. थंय अब्राहमान एक वेदी उबारली. मागीर अब्राहमान आपलो हात उखल्लो आनी आपल्या पुताचो जीव काडपाक हातान एक सुरी घेतली. पूण सर्वेस्पराच्या दुतान स्वर्गांतान ताका उलो मारून म्हणलें, अब्राहम अब्राहम. ताणें जाप दिली, हो पळय हांगा आसा. देवदूतान म्हणलें, तुज्या भुरग्याचेर हात उबारूं नाका, ताका कसलेंच वायट करूं नाका. तूं देवाक भियेताय म्हूण हांव आतां जाणा. म्हजे खातीर तुज्या पुताक, तुज्या एकल्याच पुताक म्हाका ओरपूंक फाटीं सोरलो नाय. तेन्ना दोळे उबारून अब्राहमान एक मेंढरो देखलो आनी आपल्या पुताच्या जाग्यार
ताचो होम करून भेटयलो. सर्वेस्पराच्या दुतान दुसरे फावटी स्वर्गार्थान अब्राहमाक उलो मारलो. म्हज्याच नांवान हांव सोपूत घेतां असो सर्वेस्परूच उलयता. हे भाशेन तुवें केलाय देखून तुज्या पुताक, तुज्या एकल्याच पुताक म्हाका समोरपूंक तूं फाटीं सरलो नाय देखून तुजेर हांव आशिर्वाद घालतलों. तुजी संसद हांव मोळबाच्या नोखेत्रां परी आनी वेळेच्या रेंवेच्या कोणया सारकी वाडयतलों. तुजी संसद आपल्या दुस्मानाचीं शारां जिखून घेतली. तूं म्हजे कुशेक खालतो रावलोय देखून तुजे संस्थीचें नांव घेवन प्रितुमेवेलीं सगलीं राष्ट्रां आपणाक आशिर्वाद मागतलीं. देवाचें उतर हें आमचो जबाब जिव्या मनशांच्या देसान सर्वेस्पराचे नोदरे मुखार आमी चलतल्यांव. आमचो जबाब जिव्या मनशांच्या देसान सर्वेस्पराचे नोदरे मुखार आमी चलतल्यांव. कोंडीन दुखीन हांव सारकोच बुडलां अशें उलयतना पर्यान हांव विस्वास दवरतां. सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार ताच्या भक्तांचें मरण भोव मोलादीक. आमचो जबाब जिव्या मनशांच्या देसान सर्वेस्पराचे नोदरे मुखार आमी चलतल्यांव. हांव तुजो चाकर सर्वेस्परा, तुजो चाकर हांव, तुजे चाकरणीचो पूत. म्हज्यो सांकली तुवें तोडून उडयल्याय. सर्वेस्पराचें नांव घेवन दिनवासनेचें बलिदान भेटयतलो. आमचो जबाब जिव्या मनशांच्या देसान सर्वेस्पराचे नोदरे मुखार आमी चलतल्यांव. सर्वेस्पराच्या घराच्या आंगणान तुज्या मार्गां बिडां मोदें जेरुजाल्या सोबे माजार सगल्या तुजे पोरचे मुखार सर्वेस्पराक केलेल्यो आंगवण्यो पारतलो. आमचो जबाब जिव्या मनशांच्या देसान सर्वेस्पराचे नोदरे मुखार आमी चलतल्यांव. भाग्यवन पावलून रोमकाराक बरयलेले चिठी वेले वाचप. भावा भयणीनो, देव जोर आमचे वाटेन आसा, आमचेर आड कोण आसत? देवान आपल्याच पुताक वाचोवंक ना, पूण आमचे खातीर ताका प्रार्थीन केलो. म्हणटूच ह्या देण्या बरोबर सगळे हेर उपकार तो आमकां दितलो हाची आमकां खात्री आसूंक जाय. देवान विचून काडल्यांत तांचेर कोण तरी गाराणें करीत? देव जोर बोगसोणें दिता, कोण तरी खास्तीचें फॉर्मोण मारीत? जेजू क्रिस्त अशें करीत? तो न्हूच आमचे खातीर मेलो, पूण मरणांतलो पुनर्जीवन जालो आनी देवाच्या उजव्याक उबो रावन आमचे खातीर विनोती करता. देवाचें उतोरें. उद्गाराक उबी रावया. लोकलोकीत कुपांतलो बापाचो तालो आयकूंक आयलो. हो म्हजो पूत खेरीत आपुरबायेचो, ताचें तुमी आयकात. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्कू प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. आपल्या कोश्टा मरणाची खबर सांगून 6 दीस जाल्या उपरांत जेजू पेद्रूक, जाकोबाक आनी जुआवाक आपणा बराबर घेवन एका उंच दोंगरार गेलो. थंय ते एकवडे आसले आनी तांचे मुखार ताणें आपलें रूप बदल्लें. ताची आंगोस्त्रां लकलकीत आनी संवसारान मडवडां लागीं धोवी करूंक जायना तितलीं हिमावरी धोवी फूल जालीं.
आनी मोइजेसा बराबर एलिजा तांकां दिश्टी पडलो आनी ते दोगूय जेजू लागीं उलयताले. तेन्ना पेद्रून उलोवन जेजूक म्हळें, गुरुजी, आमी हांगासरूच आसल्यार बरें, तर 3 तोंबू उबारुया, एक तुका, एक मोइजेसाक आनी एक एलिजाक. कितें म्हणचें तें तोच नकळो आसलो. ते भिवन कांपलोले आनी एका कुपान तांचेर सावळी घाली आनी कुपांतली अशी एक जाप जाली, हो म्हजो मोगाचो पूत, ताचें आयकात. ओचीत भोंवतणी नदर मारून जेजू बगोर आपणा बराबर आनी कोण तांकां दिश्टी पडलो ना. दोंगरा वेले देंवतना मनशाचो पूत मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जायसर देखलां तें कोणाकूच सांगिनाकात म्हूण ताणें तांकां हुकूम घालो. पुनर्जीवन जायसर हें कितें गाय म्हूण एकामेका कडेन विचारून तांणी ही आज्ञा आपणा भितर सांबाळ्ळी. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे लोकांनी तुका ख्रिस्ता. ताचें आयकात. ताचें आयकात म्हणटा तेन्ना भाव भयणीनो, आयकूंक आमकां कितें गरजेचें? आयकतलो जाल्यार कितें जाय? दुबाविरीत आयकतलो जाल्यार कान जाय. थोडी अशें करतात, कान जाय. आनी कान जे चलतात तसले जाय, म्हणजे सारके आसतले कान जाय, आयकूंक येता तसले. पूण फकत कान आसल्यार आयकूंक जायना. ह्या कानांनी आयकूंक आवाज जाय, जो आवाज भायर तावन येता. म्हणजे आमचेच भितरलो आवाज न्हू, तो आमच्यान कान नासतनाय आयकूंक जाता. ताका म्हणटा आमी कुसेसाचो आवाज. पूण आयकूंक आमच्या कानांतल्यान भायल्यान तावन आवाज येवंक जाय. म्हणटच आवाज गरजेचो, कान गरजेचो. जेन्ना फोन, टॅलिफोन वायरलेस जावंक नासतलो, आमी ल्हान आसतना आमी खेळटाले फॉस्कां घेवन. 2 फॉस्कां, एक वाटेन हांव, एक वाटेन दुसरो, आनी मदें सूत बांदताले. आनी सूत बांदून हालो हालो कितें कितें उलोवपाक जाय तें त्या फॉस्कांतल्यान उलयताले, दुसरो कानाक लायतालो. तुमी तुमच्या मदल्या जायत्या जाणांनी असली गेम ही फॉस्कां घेवन केल्या आसतली. आतांची भुरगीं आसात तांणी घडये थोड्यांनीच केल्या आसतली आदल्यो गेमी त्यो. म्हणटच आयकूंक भाव भयणीनो आमकां दोनूय वाटेन 2 जाण जाय आयकतलो जाल्यार. आयज आमकां आयकूंक येता, आयज विशय ताचें आयकात. उलयता तो ताचें आयकात म्हणटच तो उलयता. शुभ वर्तमानान आमी बापाचो ताळो आयज आयकता. पयल्या वाचपान आमी देवाचो ताळो आयकता, जो आब्रामाक आयकूंक आयलो. देव उलयता, आब्राम आयकता. शुभ वर्तमानान देव बाप उलयता आनी एकटेक जाण आपोस्तल जेजूचे जे रुपांतराक आजीर जाले ते आयकतात. बाग्योन पावलू रोमकारांक चीट बरोवन आपलो भितरलो आवाज म्हणजे देव आपणा वाटेन आसा हो आवाज तांकां दिता. ताचें आयकात. जेन्ना खंय सुरवातेक पवित्र सभेच्या दुमाळो सुरू जाल्लो आनी बाग्योन पेद्रू रोमा शारांत वचून शिकयतालो, तेन्नाची एक ल्हानशी घडणी आमचे मुखार दवरलेली आसा. पवित्र पुस्तकाचेर बरयल्ली ना ती. पेद्रू खंय ताका मारपाचो आसा देखून ताचे दुसरे शिश्य जे आसले, वो बाराबरचो लोक आसलो, जे भावार्थी आसले, तांणी पेद्रूक सांगलें, पेद्रू तूं गरजेचो मनीस, तूं वच पडून ह्या शारांतलो, रोमा शारांतलो पडून वच. आनी असोच खंय ओगी रातचो ह्या रोमा शारांतलो भायर सरता आसतना बॉर्डरीचेर खंय जेजू दिश्टी पडलो. आनी जेजू आपल्या खांदार कुरीस घेवन रोमा वाटेन चलतालो. आनी तेन्ना एके भाशेन अजाप जावन पेद्रून खंय विचारलें, को वादीस डॉमिने,
सोमिया तूं खंय वेताय? आनी तेन्ना जेजून खंय ताका सांगलें, हांव रोमा शारान परतून खुर्सार मरूंक वेता, देखून हो खुरीस घेवन वेता. तेन्ना पेद्रूक गमलें की जेजू हो आवाज आपणाक दिता, पडून वचो नाका, राव थंयसर, परगट कर शुभ वर्तमानांत. आनी शुभ वर्तमान परगट करता आसतना जो दुमाळो भोगूंक जाय, जे कोश्ट त्रास भोगूंक जाय ते भोग. पेद्रू परतलो आनी परतून खंय रोमा शारान गेलो आनी थंयसर ताणें जेजूक परगटलो, त्याच बराबर कोश्ट मरणूय सोंसलें. भाव भयणीनो, आयज आमचे मुखार आवाज जायते तरेचे आसात. आयज एक व्हडलो आवाज म्हणल्यार आमकां ऑडियो विज्युअल मिडिया. आयज मिडिया आमकां जाय तें सांगता आनी चडशीं जाणां आयज आमी मिडियाचेर हो आवाज आयकता आनी मिडियाचेर पळयता. आयज जायतीं जाणां मिसाची बॅट पासून आजून पासून मिडियाचेर पळयतात, लायव्ह स्ट्रीम जाता त्या मिसांनी भाग घेतात. आजून पासून इगोर्जान भितर सरपाक घडये तांकां वेळ मेळूंक ना, वो आजून पासून ती भिरांत वचूंक ना. बरी वस्त, कित्याक आजून पासून देवाचें उतर हे मिडियांतल्यान आमकां मेळटा. हीच मिडियाचेर आयज फेसबुकाचेर, वॉट्सॅपाचेर आनी टीव्हीचेर आमी कितें कितें आयकता, कितें कितें पळयता. आयज जायते तरेचे IT सेल आयिल्ले आसात. पॉलिटिकल पार्टी आसा तांचे IT सेल आसात. जे कोण कॉर्पोरेट वर्ल्ड आसा तांचे IT सेल आसात. आयज एडवर्टिजमेंट्स आमी जायते पळयता. तातूंतले सगळ्यां कडेन स्वत मानपाचें न्हय, तरी पूण भुरगीं तशींच तरणाटीं तशींच वाडलेलीं. जें कितें आमकां हे मिडियाचेर आयकूंक येता, सोशल मिडियाचेर जावं वो प्रिंट मिडियाचेर जावं, आमी तें आयकून जायते फावटी आमचे निर्णय बदलता वो आमचे निर्णय घडून हाडटा. ताचें आयकात. भाव भयणीनो, जें कितें आमी ह्या मिडियाचेर आयकता, आमच्या मोबायलांचेर पळयता, टीव्हीचेर पळयता, तें पळोवन जरी तर आमी सांडलीं जाल्यार आमी चिंतूंक गरज कोणाचें आमी आयकलें काय. कित्याक चडशे फावटी सगळें सोंपल्या उपरांत आमकां मागीर कळटा कितें जाता काय. वो आमी सांडल्या, आमकां फटयलीं, आमकां फटी मारल्यो, हें आमकां मागीर सोंपता तेन्ना गमता, मागीर आमी रडटा. आयज पयल्या वाचपान उत्पत्तीच्या पुस्तकान आमी आयकलां देव आब्रामा कडेन उलयलो आनी आब्रामाक देवान पयलीं ताचे लागीं उलोवन ताची सोंसोत नोखेत्रां इतली आनी रेंवेच्या कोणया इतली जातली म्हूण भासायल्लें. आनी अकस्मात देव ताका म्हणटा, आब्राम उठ, तुज्या एकल्याच मोगाच्या पुताक, 3 वस्तू देव ताका सांगता. तुजो पूत इजाक, तुजो एकलोच पूत आनी तुजो चड मोगाचो पूत जाचो तूं मोग करताय, ताका घे आनी ताका एक योद्न कसो म्हाका भेटय. त्या काळार देवाक योद्न जे भेटयताले, जनवाराक मारताले, वेदी बांदताले आनी ते वेदीचेर त्या जनवाराक लासताले. आनी देवाक योद्न भेटयलो. जाल्यार हेच भाशेन ह्या तुज्या पुताक भेटय हें देवान मागलें. आनी आमी आयकलां कशे भाशेन अब्राहम आपल्या पुताक एक काळीज जोड करून, बापायचें काळीज जोड करून ताका देवाक भेटोवंक ताणें व्हेलो. प्रश्न करूंक ना, एकलोच पूत म्हजो, हें कितें कोत्ता तूं, कित्याक कोत्ता तूं, रोड 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 करूंक ना. जे भाशेन आमच्या सिरियलांनी, हिंदी सिरियलां जायते फावटी आमी पळयता, तातूंत जितली रोड आसा तसली रोड अब्रामान करूंक ना. गेलो आपल्या पुताक भेटोवपाक. पूण देव जेन्ना पळयता ताचें काळीज, ताचें मन आनी ताचें आयतें मन भो करून देव कितें सांगता तें करूंक तो तयार आसा, तेन्ना देवानूच म्हणलें राव. हो इताळो आयकूंक गरजेचो आसलो. आमी अब्रामाची आनी इजाकाची काणी जाणव. ताका दवरलो, बांदलो, वेदीचेर घातलो आनी आपली सुरी घेवन ताचो तो जीव काडूंक वेतालो. आनी त्या वेळार देवान म्हणलें राव, भुरग्याक कांयच वायट करी नाका. अब्रामान आयकलें, भुरग्याक कांयच वायट करूंक ना. आनी भुरगो साल्वार जालो आनी ताचे फावटीक थंयच देवान पाठयल्लो हो मेंढरो अब्रामान देवाक भेटयलो. म्हणटच योद्न करूंक मोरिया गांवांत देवान ताका हाडलेलो. हो योद्न अब्रामान भेटयलो.
देवान सांगलोलें तें आयकलें देखून हें करूंक पावलो. भाव भयणीनो, आयज आमी खंय थावन आयकता. रुपांतर वयर दोंगरार जालें आयच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकलां. आयज आमचे दोंगर, आमच्यो नद्यो, आमचीं झाडां, आमची सृश्टी देवाचो उलो आमच्या कानार घालना काय. आयकता काय आमी ताचो आवाज, देवाचो आवाज ह्या सृश्टींतल्यान, ह्या दोंगरांतल्यान, ह्या नदींतल्यान, उदकांतल्यान. हो आमी आमचे कान एके भाशेन बंद केल्यात आनी फकत आमी वॉट्सॅपाचेरूच आनी फेसबुकाचेरूच आसात. थंयसर उलोवपाक म्हणपाक जायत्यो वस्तू बऱ्यो दिसतात, जाल्यार देवाचो ताळो तातूंतल्यान आयकतलो जाल्यार दुसऱ्याचे आवाज जे आसात ते बंद करपाक जाय. दुसरे आवाज जरी तर आमी बंद करिना जाल्यार हो देवाचो ताळो जो आसा तो आयकूंक भोव मुश्कील, तो आमकां आयकूंक येवचोच ना. ह्या बोवाळान तो आवाज सांडटलो. बागून पावलू त्या पासून म्हणटा, देव जरी तर आमचे वाटेन आसा जाल्यार आमचेर आड कोण आसत. आयज आमचेर आड कोण आसा आमी सगलीं जाणा. आमचे भोंवतणी जितलेंय पाड जाता तें कोणाक लागून जाता, कोण करता, आमी सगलीं पळोवन जाणावन आयकून जाणाव. जाल्यार आमी कोणा वाटेन आसा. दुबाविरेत जे भाशेन बागून पावलून म्हणला, देव जर आमचे वाटेन आसा जाल्यार आमचेर आड कोण आसत. आमचेर आड जायते आसतले, पूण देव जरी तर तुजे वाटेन आसा ओ उरफाटें म्हणया, तूं जरी तर देवा वाटेन आसा जाल्यार कोणूय केदोय तुजेर आड आसूं ताच्यान तुका वायट करूंक जावचें ना. पूण तूं जेन्ना देवा वाटेन ना आनी कोणूय तुजेर आड वचत जाल्यार तुज्यान ताचेर आड कांयच करूंक जावचें ना. ह्या पासत जोण एकलो आमी हो देवाचो ताळो आयकून आमी आमची पावलां मारूंक गरजेचें. देवाचो ताळो आमकां देवाच्या उतरान मेळटा, पवित्र पुस्तकान मेळटा. देवाचो ताळो आमकां आमच्या वडिलांच्या तोंडांतल्यान आयकूंक येता. देवाचो ताळो आमी भितरल्यान तावन नियाळ करून आमच्यान आयकूंक जाता. आनी जशें आमी म्हणलां, ह्या दोंगरांतल्यान, ह्या सृश्टींतल्यान देवाचो ताळो आमच्यान आयकूंक जाता. जायते फावटी हो ताळो आमच्यान भुरग्यांच्या तोंडांतल्यान आयकूंक जाता. आयज पवित्र बाळपणाक भेटयल्लो दीस. भुरग्याक कांयच वायट करिनाका म्हूण देवान अब्रामाक सांगलें आनी अब्रामान आपल्या पुताचो जीव काडूंक ना. देव भुरग्याक राखता. जाल्यार आयज आमी हे पवित्र बाळपणाचो दीस मनयता आसतना ह्या दिसांनी ज्यो चळवळी चल्लेल्यो आसात, भोव करून आमचें गोंय राखूंक, आमचे दोंगर राखूंक, आमची सृश्टी राखूंक, सगळे जाण एक वस्त म्हणटा, फुडले पिळगे पासत आमचें दायज सांबाळुया. जीं भुरगीं आसात तांचे पासत आमचें दायज सांबाळुया. जीं भुरगीं आजून जल्मूक ना तांचे पासत आमचें दायज सांबाळुया. आवाज आयकला काय आमी? आयकूंक येता काय आमकां हो आवाज? हो आवाज आयकून आमी आमची पावलां मारपाक तयार आसांव काय? तर आयज ही कृपा आमकां मागुया. जोण एकल्याक आमी हो देवाचो ताळो जो आयकता तो आमी किकून करिना जावं, पोरो घालिना जावं, आमी आयकोनासलेल्या भाशेन करिना जावं, आमकां जोण एकल्याक कृपा मागुया. आनी हें सगळें करता आसतना जे भाशेन पेद्रू जो ह्या सगळ्या कोश्टांतलो वो ह्या त्रासांतलो पळून वचूंक सोदतालो बऱ्या मनान, कित्याक ताच्याच बाराबरच्या भावार्थ्यांनी ताका सांगलें, तूं वच, भायर सर हांगा सरलो, ना जाल्यार तुका मारतले. आमी भायर सरल्यान काय जें कितें आमी करपाचें मिसांव आसा तें आमी आजून धरून आसाव आनी तें मिसांव पुरें जावं पासून आमी झुजूंक तयार आसाव काय आमी भायर सरलीं, भिवोन फाटीं रावलीं. तरी कृपा आमकां मागुया. ना जाल्यार जेजूक आमी परतून खुर्सार चडोवंक घडये धाडीत. आनी जसो पेद्रूक जेजू मेळ्ळलो आनी ताणें म्हणलें, हांव परतून खुर्सार मरूंक वेता, तर जेजूक परतून खुर्सार चडयना जावपाक आमचें पातोक सोडुया. जें कितें वायट आसा ताचेर निशेध मारुया आनी बरें आसा तें करूंक आमी फुडें सरुया. सगळीं उबी रावया. सतमंत देवा, सर्वदार बाबा, स्वर्गांत तुमच्या असणारा आनी जेजू क्रिस्ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोड समोलो आंकवार मरेतान सल्मलो
Quando le calcane cosco sostre, taca cursar solo, tomelo antacani kibelo, tomelo madeolo, stessa melantile Gonzalo, sorgat solo, sorpodar deva pacha uzvek posla, tuitaci meni melenci subicul lietalo, sot mantam pomitatmea, catolic subik, bogdaca ectar, patrce boxone, Kriष्णेची मोठपण सासणेची जीवित आमेन. देवाचो संदेश आमच्या कानार साधला जाल्यार आमी आमचो ताळो आतां देवाक आयकूंक दिवया आनी आमची मागणी ताचे मुखार भावार्थान दवरुया. पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी आपले पोरजेक देवाच्या उतराची गोडसाण वांटणा देवाच्या उतराक मान दिवूंक आनी ह्या उतराच्या उजवाडान आपले जिविताची पावलां मारूंक शिकूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. आमच्या सरकारी राजकीय आणि सामाजिक फुडाऱ्यांनी पोरजेच्या उस्क्या कोंतीचे ताळे आयकून पोरजेक बऱ्याक पडटले तसलेच निर्णय घेवंक आनी ते वेव्हारांत घालूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. अपराचीत काळ आमच्या जिविताचे रुपांतर करूंक देवान आमकां दिल्लो सहयोग जावन आसा. आमचे आदले पातकी जिवीत सोडून नवे कुरपेचें जिवीत आपणावून जेजूचे मोहिमेवून रुपांतराचे वांटेले जावचे भाग मेळूंक बापा लागीं मागुया. आमची परीक्षा संकोश्टा आव्हानां वेळार आमी निराशीपणाक जागो दिना जावंक पूण जिविताचे सोर घडयतानी आमचो मोग करतेले आनी आमचे निगा घेतल्या देवाचेर आमचो पूर्ण भावार्थ आनी विस्वास आमी तेवूंक बापाचो आदार मागुया. आयज पवित्र बालपणाक भेटलेलो आयतार पाळटना आमा सोमेस्ता सोवे आनी ओदीक करून आमच्या भुरग्या तरणाट्या सोवे मिशनरी मोन आनी उर्बा दिसान दीस वाडून बापा लागीं मागुया. इल्लोसो वेळ उगीच रावन आमची खासगी मागणी देवा मुखार दवरुया. भो करून आमच्या भुरग्यांचो फुडार आनी फुडाराक येवपाचीं आसात त्या भुरग्यां पासत आमी मागुया. सर्गींचे बापा तुका आमी दिनवासता कित्याक तूं आमचे मागणी आयकताय. आतांच तुजे मुखार आमी दवरल्या ती मागणी आमी मागूंक नकळो तेंय सगलें आमकां तुजे काकलुतीन फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन. Amche donato paro, sorbe spora
दुनिया तुझ्याच बऱ्या पणाक आता उद्या सोऱ्या दाराक सातली रोगली जाताय आमकां जिवीत दिवपी काना पिवना आमचे दोनांत उबारून सर्वेस पोराक भेटुया आमचे दोले उबारून देवा वाट पळोवया आमचे काळीज उबारून देवा काळजाक मेळुया ताच्या मोगा सारको सांग आमचो मोग मोगुया. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या देवा सर्वेस्पर मानून घेवं. विस्वाशी देवा, तुज्या उतराक मोगान पाळो दिवन आनी तुजेर विस्वास दवरून आब्राहामान आपल्या मोगाच्या एकल्याच पुताक वेदीचेर तुका समर्पिलो. तसोच तुवें तुज्या उपरबायेच्या एकल्याच पुताक वाटावंक नाय. मोगोर उतरान चिंतनान वर्त्या मोगान आमचे खातीर ताका कुर्साच्या मोरणाक सोडून दिलोय. हो तुजो उप्रिमीत मोग ओळखून तुज्या पुतान कुर्साचे वेदीर केल्लें बलिदान आमी तुका समर्पितांव आनी ताचे वरवीं तुज्या मोगान जावं आमचो जीव जावं तुजे चाकरेक आमचीं भुरगीं बाळां जावं हेर कितेंय तूं मागशी तें उदार काळजान तुका भेटोवंक आमकां बळ दी. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. आमी सर्वेस्परांतल्यान वादना सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदार आनी सासणांच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. कोश्ट मरण मोहिमेवन पुनर्जिविताची वाट अशें शास्त्रान आनी प्रवाद्यांच्या बरोवपांनी तुवें सांगून दवरलाय. ह्या स्वताची आमकां खात्री दिवच्याक आपलें मरण कसलें जावचें आसलें तें आदी फुडेंच जेजून शिसांक कळोवन दिलें आनी पवित्र दोंगरार आपले मोहिमेचो परजोड तांच्या दोळ्या मुखार फांकयलो. देखून सर्गीच्या दोलबारा सांगाती प्रितुमेर थांबनासतना तुजी किर्ती आमी परगट्टा आनी तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आनी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची.
तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसान दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaco gut porgotuja. Tudzia gusani puno život ona urvi, tu veram na surolicu mja. Sonskarača zurmundara, amči zurmundara. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा, सगल्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यान त्या सगल्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तान तुज्या परजोडीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे बेटेक आयज आजीर जाल्ल्या सगल्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माय सांगाती, तिच्या पोती बागयोन जुसे, बागयोन धर्मदता, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बाबा, सर्वंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. ताचें आयकात. आमचो देव आमचे कडेन उलयता, आमकां जायते तरेचो संदेश दिता. जें कितें फटिंगपणाचें आसा, नाडपणाचें आसा तें आमी आयकून घेना जावंक, आनी जें कितें बरें सारकें स्वताचें आसा तें आमी आयकूंक आनी तें पाळूंक आमकां सगल्यांक कृपा मागुया आनी बाराबर जेजून शिकयलें प्रार्थना बापाक उबारुया. आमचे बाबा, तुझें नांव पवित्र जा, तुजें राज्य आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां थाणेक पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सुर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवटली पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशीप्रमाणे तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेत आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेरे सासऱ्याचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेरे सासऱ्याचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेरे सासऱ्याचे पाप काटले आमकां शांती दी.
ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या थंय म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या कातरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुम्यावा खातीर मागणे. मोगाळा जेजू, मोगाला जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारांत तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. हांव सोग मानता. सगळ्या वस्तूंत सगळ्या हांव वस्तूंत हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता. आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्याक घेवन म्हज्या आत्म्याक घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटोच शकना म्हणटोच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका हांव वेंगयता तुका विंगयता. आनी आख्खोच आनी आख्खी तुका एकवडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदीच वेगळो जावं केदीच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन.
हो म्हजो आपुरबायेचो पूत, ताचेर आसा सगळें म्हजें दादूसपण, ताका तुमी आयकात. प्रार्थुया. काकलुत्सारा देवा, तुज्या मोगाच्या एकल्याच पुताक आमचे खातीर सोडून दिलोय आनी ताच्या कुडी रोगतान आमकां पोसलीं देखून आमी तुका दिनवासता. ह्या पोसणान आनी आमच्या काळजान बाळगिल्ल्या जेजूच्या उतरान आमचें रुपांतर कर आनी आमी तुजी खुशी पाडूंक सदांच आयतीं तुजी मोगाळ भुरगीं जावंक निर्मी. तुज्या पुता जेजूचे नांवी अशें बसुया. आयज प्राचीत काळाचो दुसरो आयतार. आयचें दुसरें मीस किरीत भाशेन आमच्या दोतोनीच्या केंद्राचें मीस जातलें. जरूय ह्या वर्साक आमी ऑफलायन क्लासीस म्हणजे भुरग्यांक दोतोनीक हाडून क्लासी करूंक ना, ऑनलायन क्लासीस आमच्यो चालू आसल्यो आनीक भुरग्यांनी थोडी भोव म्हायती ह्या वर्साक घेतल्या. आयज आमी हो दोतोनीचो दीस पाळटा. दुसरें मीस दोतोनीचें मीस जातलें. दर दिसाक सकाळीं 7 वाजता मिसाची भेट जाता. तुमच्यांनी ह्या मिसाची भेटीन येवंक जाता. येवचे पयलीं तुमचीं नांवां दिवचीं. दर बुधवाराक आमचे फिरगोजेन सांजेर 7:15 वाजता पवित्र संस्काराक बसोवन ऑनलायन स्ट्रिमींग जाता. त्याच बरोबर आतां लोकांक येवपाक आमी उक्तें दवरलेलें आसा. तुमच्या मदल्या कोणाक खुशी आसा भोव पवित्र संस्कारा मुखार सुमानाक एक पावटी येवन हें एक वर सारूंक तुमी खुशी मनान येवचें. तशेंच दर शुक्राराक मीस सकाळीं 7 वाजता जाता. तशेंच सांजेर 5 वाजता पवित्र कुर्साची वाट आनी मिसाची भेट जाता. हातूंत आमी सगल्यांनी मोगान आपुरबायेन आमी वांटो घेवचो. आयज दुसरें मीस जाल्या उपरांत 9:15 वाजता तरणाट्यांक जमात जातली. सगल्या तरणाट्यांनी जाता ते भाशेन वेळ काडून ह्या जमातीक वांटो घेवचो. जायत्यो वस्तू आमी जाग्यार घालपाच्यो आसात. तशेंच आयज एक स्पेशल एक्टिविटी जातली तरणाट्यां पासत. हे एक्टिविटीनूय तुमी वांटो घेवचो. ह्या दिसांनी जायत्यो वस्तू घडटात त्यो आमकां आयकूंक येता ते आयकात. तर आयकात म्हणटा तेन्ना जें फोटिंगपणाचें आसा तें आमी कोणेंच आयकून घेवचें न्हू. फोटिंगपणां जायतीं चल्लेलीं आसा. आमचो सरकार आमकां फटयता, आमचे कॉर्पोरेट्स आमकां फटयतात, रेल्वे आमकां फटयत आसात. आनी हे फटवणेन जरी तर आमी ओगीच रावलीं जाल्यार आमी सासनाक फटवतलीं. आमची फुडली पिळगा येवपाची आसा ती फटवतली. ही पिळगा आमची येवपाची आसा ती फटोवना जावंक आनी आमी जण एकलो फटोवना जावंक आमचे दोळे कान उक्ते दवरपाक आमकां एकदम गरजेचें. देखून हो उलो मारतलो तुमकां. दोळे कान उक्ते दवरात, मन उक्तें दवरात, समजात कितें जाता तें. जें कितें चुकीचें आसा जाल्यार भियेनासतना ताचेर निशेध मारात. भिवून जायतीं जाणां फाटीं रावलेलीं दिश्टी पडटात. भिरांत चड जाल्ली आसा आनी हेच भिरांत आमकां कसली. आमी जरी तर तोंड उगडलें जाल्यार मागीर आमकां MLA आमचेर आड वयतलो, मंत्री आमचेर आड वयतले, वो जे ऑथॉरिटीज आसात ते आमचेर आड वयतले. भिरांतीन जरी तर कोण फाटीं रावलेलो आसा जाल्यार सांगपाक सोदता तें हें. भिरांतीन जरी तर आवाज केलो, जरी तर उलयता देखून बडें वायट येयत. पूण उलयनासतना ओगी रावत जाल्यारूय वायट येवपाचें आसा तें येतलें. कित्याक तूं उलोवंक ना आनी तेन्ना आनीक दूख भोगतली. हांव कित्याक ओगी रावलो, पयलीं कित्याक आमकां खबर नासली, पयलीं कित्याक हांवें म्हणोंक नासलें. म्हणटच खंयचे वाटेन वायट जाता तें बरें हें तुमी विचून काडचें. उलोवन तुजेच पासत झुजून मुखार जावन मागीर वायट जाल्यार जावं, बरें जावपाची शक्यताय आसा. पूण जरी तर तूं ओगीच रावलो जाल्यार बरें जावपाची आनी शक्यताय ना. पाड पडपाचें आसा तें पाड पडत रावतलें. कित्याक फटोवपी जायते आसात आनी जांच्या हातान पदवी आसा फटकिरे जाल्ले आसा. तांचे पासत मागुया आमी देवान तांचीं मनां उगडूंक आनी जेन्ना फोटी मारूंक वेता तेन्ना तांची जीब घट्ट करून तशीच दवरूंक, उलोवपाक तांकां दिना जावंक मागुया देवा लागीं. देव आमचें मागणें आयकतलो. आनी जें कितें चुकीचें आसा, जें कितें आमचें निसंटन करपाचें आसा तें आयकोनासतना, म्हणजे परजेक आयकोनासतना, जे कोण सायंटिस्ट आसात तांचें आयकोनासतना
NGOs एक्टिविस्ट आसात तांचें आयकनासतना सरकार जरी तर वायटार वायट करीत वेता जाल्यार ह्या सरकारा पासत मागुया देवान वाट दाखोवंक, देवान तांची नीत करूंक आनी देव आमचे मागणे आयकतलो हो भावार दवरुया. सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे गोड उपकार. तरणाट्यांनी कळूंक लायलां जरी तर कोणाकूय आजून पासून आपले CZMP मॅप्स हाचेर ऑब्जेक्शन फायल करपाक जाय जाल्यार ही भुरगीं तुमकां आयच्या दिसाकूय आदार करतलीं आनी फाल्यां वचून ते पणजे दितलीं. Sarko burgosa Jesu देवलो स्वर्गार्था आमकां आपल्या बापाची खुर्च्या भुरगीं मोगाची जेजू आमच्या तुजे सोशी धांवून धांवून आमी येता तुझे बेसांव आमकां मागतां तुजेच वेगीन आमी लिखतां. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो. काय तू आनी माई मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटेन खेरीत भाशेन सगळ्या दोतोनीच्या भुरग्यांक आयज हे मिसाचे भेटेन येवकार. आयज आमी हे दोतोनीचे मीस भेटयता. सगळीं बरे भाशेन आमी उबी रावया, आमचे हात जोडुया आनी सगळ्या काळजा मनान ह्या मिसाचे भेटेन आमी वांटो घेवया. सगळ्या दोतोनीच्या भुरग्यां पासत ह्या मिसाचे भेटेन आमी खेरीत भाशेन मागता. आमच्या संदेशकारां पासत मागुया, बो करून मागुया आमच्या दिओसीसच्या दोतोनीच्या केंद्रा पासत कॅटिकॅटिकल सेंटर हे आख्खें वरसभर आमकां जायते ऑनलायन क्लासीस तांणी तयार करून पाठयल्यात आनीक आमचे भावार्थाची वाड जावंक आमकां आदार दिला.
तर तातूंत वावुरतल्या सगळ्या आमच्या संदेशकारां पासत आमी मागुया. हे सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमची सगळे आसूं. प्रितीच्या भुरग्यांनो आनी भावा भयणींनो, आयज जावन आसा प्राचीत कालाचो दुसरो आयतार, आनी हो आयतार पवित्र बालपणाक भेटयला. तशेंच आयज आमी आमचे फिरगोजेंत जेजूचो वळखीचो दीस समोर उमताव. आयच्या सेवा धर्माचो विशय ताचें आयकात. आमकां जण एकल्याक जेजूचे गवाय जावंक आपयल्यान आमी जण एकलो क्रिस्ताचो प्रतिनिधी म्हूण बागयोंत पावलोंत कोरीतकारांक बरोवन आपल्या आपोवण्याची खबर करता. आमी देव संदेशकार जेजूची बरी खबर भुरग्यांक सांगूंक, दोतोन शिकोवन भुरग्यांक क्रिस्ती भावार्थान वाडोवंक गरज. आनी भुरग्यांनी उक्त्या मनान आनी आयत्या काळजान जेजूच्या देखीन चलोवंक आनी ताजें उतर आयकून बापाक संतोश हाडूंक आमकां उस्कायता. आयज त्याच बरोबर पवित्र बालपणाक भेटयलोलो आयतार. आमच्या भुरग्यां सवे असलेंच मिशनरी मन आनी उर्बा दिसान दीस वाडोवंक, ती जेजूची उर्बेवंत मिशनरां जावंक पावूंक ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानान बापा लागीं मोयपाशी मोगान आदार मागुया. पवित्र बाळपण म्हणजे होली चायल्डहूड सगळ्या भुरग्यां पासत आयज खेरीत भाशेन मागता आसतना आमची भुरगीं जायते फावटी चुकल्यात. जावं आमच्या वडिलांचें आयकनासतना व संदेशकारांचें आयकनासतना व आपल्या आवय बापायक रेस्पेत मान दिनासतना वो ह्या समाजान जें कितें आपणें करूंक जाय तें करूंक फाटीं रावन असलें सगळें आमचें चुकीचें हे मिसाचे सुरवातेक ही प्राचिताचे रितींतल्यान आमी बोगसणें मागुया. सोम्या जेजू बापाक कालतो रावलोय आनी ताच्या काळजाक तुवें संतोश हाडलोय. तुजें उतर आयकूंक आनी बापाच्या काळजाक संतोश हाडोंक आमकां निर्मी. सोम्या काकुतकर. सोम्या काकुतकर. क्रिस्त जेजू तूं ताचो आपुरबायचो पूत म्हूण सोबे मजार परगटूंक बापाक आनंद भोगलो. आमी बापाच्यो आपुरबायच्यो पूत दुवो म्हूण दाखोळ करूंक आमकां शिकय. क्रिस्ता काकुतकर. क्रिस्ता काकुतकर. सोम्या जेजू आमा पातक्या पासत कश्ट मरण सोसूंक आनी अशें आमकां पातकांतली सोडोवंक तूं राजी जालोय. तुजे पासत पातकाक पाट वळोवन कुरपेचें जिवीत जियोंक आमकां आयती कर. सोम्या काकुतकर. सोम्या काकुतकर. सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावोवं. आमेन. प्रार्थुया. मैमेवन देवा, तुजो मोगाचो पूत जेजू तुजो सासणीक सोब मनीस जावन न्हयच आपल्या उतरांनी पूण सगळ्या आपल्या कोरण्यांनी बोकोवन आपल्या कोश्टा मरणान आनी पुनर्जिवनपणान तुज्या उगणीत मोगाचो गूट ताणें उगडापो केलो. हें सोत आमचे मतीन खोचूंक ताणें कोश्ट मरण सोंसचे आदीं तुवें ताका रुपांतरायलो आनी ताका आयकूंक आमकां फर्मायलें. तर हें तुजें सासणीक मोगाचें उतर घेवंक आमची मनां आनी काळजां आयतीं कर आनी ह्या प्राचीत काळार आमचें पातकी सैम दमावंक आनी जेजू बरोबर कोश्ट मरण सोसूंक आमच्या रुपांतराक उतरेकून रावंक आमकां कृपा दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान
जियेत आनी राजवट चलयता देवा ससनाच्या ससना आमेन. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी देवान अब्रामाची परिक्षा करूंक घेतली. ताणें ताका उलो मारलो, अब्राम अब्राम. ताणें जाप दिली, ओ पळे हांव आसां. देवान म्हणलें, इजकाक तुज्या एकल्याच मोगाच्या पुताक घे आनी मोरयेच्या देसांत वच. थंय हांव तुका दाखयतलो त्या दोंगरार तूं ताचो होम करूंक भेटयतलो. ते बरोबर वाटेक लागले आनी देवान सांगलोल्या जाग्यार पावले. थंय अब्रामान एक वेदी उबारली. मागीर अब्रामान आपलो हात उखल्लो आनी आपल्या पुताचो जीव काडपाक हातांत एक सुरी दवरली. पूण सर्वेस्पराच्या दुतान स्वर्गांत तावन ताका उलो मारून म्हणलें, अब्राम अब्राम. ताणें जाप दिली, ओ पळे हांव आसां. देवदूतान म्हणलें, तुज्या भुरग्याचेर हात उबार नाका, ताका कसलेंच वायट करूं नाका. तूं देवाक भियेताय म्हूण हांव आतां जाणो. म्हजे खातीर तुज्या पुताक, तुज्या एकल्याच पुताक म्हाका व्हरपून फाटीं सरलो नाय. तेन्ना दोळे उबारून अब्रामान एक मेंढरो देखलो आनी आपल्या पुताच्या जाग्यार ताचो होम करून भेटयलो. सर्वेस्पराच्या दुतान दुसरे फावटीन स्वर्गांत हांव अब्रामाक उलो मारलो, म्हजेच नांवान हांव सोपूत घेतां. असो सर्वेस्परूच उलयता. हे भाशेन तुवें केलां देखून तुज्या पुताक, तुज्या एकल्याच पुताक म्हाका समरुंपूंक तूं फाटीं सरलो नाय देखून तुजेर हांव आशिर्वाद घालतलो. तुजी सोसोत हांव मोडबाच्या नोकेत्रां पोरी आनी वेळेच्या रेंवेचे कोणया सारकी वाडयतलो. तुजी सोसोत आपल्या दुस्मानांची शारां जिखून घेतली. तूं म्हजे कुशीक कालतो रावलोय देखून तुजी सोसोत नांव घेवन प्रितुमे वेले सगळे राष्ट्रां आपणाक आशिर्वाद मागतली. देवाचें उतोरे. आमचो जबाब. जिव्या मनशाच्या देसांत सर्वेस्पराची नदरे मुखार आमी चलयतल्या. म्हणुया, जिव्या मनशाच्या देसांत सर्वेस्पराची नदरे मुखार आमी चलतल्या. कोणती दुखींत हांव सारकोच बुडला अशें उलयता पर्यान हांव विस्वास दवरतां. सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार ताचें भक्तांचें मरण भोव मोलादीक. जबाब. जिव्या मनशाच्या देसांत सर्वेस्पराचे नदरे मुखार आमी चलतल्या. हांव तुजो चाकोर सर्वेस्परा, तुजो चाकोर हांव, तुज्या चाकोरणीचो पूत. म्हज्या सांखळेत तुवें तोडून उडयल्योय. सर्वेस्पराचें नांव घेवन दिनवासनेचें बलिदान भेटयतलो. जबाब. जिव्या मनशाच्या देसांत सर्वेस्पराचे नदरे मुखार आमी चलतल्या. सर्वेस्पराच्या घराच्या आंगणांत तुजे मार्गान बिदे मोदेस जेरुजाले. सोबे माझा